गोंय हे पर्यटनाक लागून फामाद। गोंयांत भोंवपाक आयिल्ले लोक चड करून मुखेलपणान चर्चींनी वा दर्यादेगेर वतात। पूण गोंयांत भोंवपाक येवन हांगा आयले बगर वचप म्हणल्यार कितें तरी चुकिल्ले वरी जाता। कितलो सोबीत सुंदर वाठार हो। हांगा आयिल्ल्याच्या दर एकल्याच्या मनात घर करून रावपी हो वाठार हें देवूळ। इश्टानो, आयज आमी केपें तालुक्यांतल्या फातर्पे गांवांत आयल्या। हय, तुमकां पडला तो प्रस्न सारको आसा। हेंच फातर्पेचें शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकारणीचें देवूळ आयज आमी तुमचे भेटेक घेवन आयल्या। देवळा कडेन वचपाचे वाटेर एक व्हड चौकट मेळटा, ताका महाद्वार अशें म्हणटात। हें एक पुरातन अशें देवूळ। मुळात ही देवी साश्ट तालुक्यांतल्या कुंकळ्ळें गांवची। पूण 16व्या शेंकड्यांत पोर्तुगेजांनी सुरू केल्ल्या बाटाबाटीच्या पर्वाक लागून देवीक फातर्पे हांगा हाडली आनी हांगा हाडले उपरांत देवीक शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकरीण ह्या नांवान वळखुपाक लागले। 16व्या शेंकड्यांतलो गोंयच्या इतिहासांतलो म्हत्वाचो बंड म्हणल्यार कुंकळ्ळेचो बंड ह्याच देवीच्या सासायेंतल्यान आनी देवी कडच्यान मेळिल्ल्या प्रेरणेंतल्यान घडलो अशें मानतात। तशेंच ह्या बंडाक लागून बळजबरीन हिंदूक बाटून क्रिस्तांव करप बंद जालें। ताका लागून हे देवीक गोंय राज्यांत हिंदू धर्माची राखणदार अशें मानतात। द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप। तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें। ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेंच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें। मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात। गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षात येतकच न्यूट्रल व्ह्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें।
मॉडेलिंगाच्या क्षेत्रातूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. सुरवातीक जेन्ना देवीक हांगा हाडली तेन्ना आयज आमी जशें देवूळ पळयता तशें नाशिल्लें. हांगा घनदाट रान आशिल्लें. तशेंच ताचे उपरांत हांगा कितें कितें बदल घडले, बांदकामा विशीं कितें कितें बदल घडले तें आमी आयकलें. म्हजें नांव सैरोज भिकू देसाई. हांव ह्या शांतादुर्गा कुंकळीकरण देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा. हें देवस्थान हें तुगेलें प्राचीन देवस्थान. तेन्ना ह्या देवस्थानाचे खुबशे भावीक जे पळय आसा ते तुगे महाराष्ट्राक, कर्नाटकाक आनी गोंयांत विखुरलेले आसात. तेन्ना ह्या देवस्थानांत वेगवेगळे उत्सवाक हे तुगेले भावीक हांगा पावतात आनी देवाक मेळून देवाची कौल घेतात. हालींच ह्या देवस्थानाचे मोठे काम जे पळय आसा 2,47,00,000 रुपये मोडून काम हाती घेतलें आसा आनी तें कामूय बी तुगेलें आतां मेरेन पुराय जाल्लें आसा. तर लाकडाचेंच काम जवळ जवळ 54,48,800 रुपयाचें काम जाल्लें आसा. हें लाकूड जें पळय आसा तें तुगे दिपस्तंभाक आनीक डोमाक हांगा वापरलेलें आसा. तशेंच ताजे वयर जे पळय तांब्याचो पत्र मारलो आसा ताजे सगळोच तुगेलो खर्च 69,90,000 रुपया. आनी ताजे भायर जे पळय इल्युमिनेशन लायटनींग अरेंजमेंट दिपस्तंभाक आनी तुगेले डोमाक हाका 22,74,000 आनीक ज्यो पळय इलेक्ट्रीक सप्लाय पळय आसा ताका 4,60,000 रुपया. आनीक ह्या दिपस्तंभाचे ज्यो पळय मुर्ती आसात त्या मुर्त्यांक जवळ जवळ 44,00,000 रुपया आमच्या स्वस्थानान खर्च केल्ले आसात. आनी हे सगळो जो पयसो पळय आसा तो आमचो बजेटांक प्रोविजन करूनच आमी मान्यता घेवन सरकार दरम्यान पयशे तुगेले मोडिल्ले आसात. म्हणजे आतां हो जो पळय डोम आसा ताका पत्र्याचो साथ दिल्लो आसा. ताजे वयर 8 नाग आसात. तशें दिपस्तंभाकय तुगेले 8 नाग आसतले आनी हे पयसुल्ल्यान बरें दिसता आनी इवन लागीं आसून सुद्दां लोकांक पळोवपाक बरें दिसता. म्हणजे खुबशे भावीक जावं तुगेले आमचे देवाचे आसात ते तुगेले आनी महाजन आनी गांवकार हे आयज तुगेले आनंदीत जाल्ले आसा कारण ताजें काम जाल्लें आसा कंप्लीट. आनी आमी आतां श्रावणाच्या पयलीं ही जी पळय तुगे परांज आसा ती परांज देंवोवपाचो प्रयत्न करतले. ह्या देवीची जात्रा म्हणल्यार फातर्पेची जात्रा हांगासरलो व्हड उत्सव अशें आमी म्हणूं येता. ताचें कारण म्हणल्यार हांगा हे जात्रेक उपाट अशी गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच जात्रे सकट आनी जात्रे भायर वेगवेगळे खंयचे खंयचे उत्सव जाता, हांगा कितें कितें जाता तें आमी आयकून घेवया, जाणून घेवया. म्हजें नांव सदानंद देसाय. हांव ह्या देवस्थानाचो खजिनदार. तर आमची देवीची अशी सासाय आसा आनी देवी आमचे जे भक्तगण आसा शेजारी महाराष्ट्रांत, कर्नाटक खूब कडेन विखुरले आसा आनी श्रद्धेन त्या देवीचें दर्शन घेवपाक येता. आनी नवसा पावपाची देवी अशी ह्या देवीची खाती आसा. आनी हांगा कौल घेवपा खातीर सुद्दां लोक भरपूर येता देवीचो. हांगा उत्सव जातात तरेतरेचे. अमावसेक पुजा जाता, पुनव, एकादस आनी प्रत्येक आयताराक भावीक देवीची रंगपुजा जाता. ते भावीक करतात आनी त्या रंगपुजेक सकाळचो अभिशेक जालो म्हणटकीर रातची 9:30 प्रसाद आसता, आरती आसता आनी तेज्या पयलीं देवीचो महाप्रसाद आसता. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, हे आमचे प्राकार आसा ती आमचे फुडें डेवलपमेंट करपाचो आसा, तळय बांदपाचो आसा, ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा. म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा, खुबशे भावीक आमच्यान सांगता कितें देवी ही नवसाक पावता आनी अशी लोकांची श्रद्धा आसा आनी श्रद्धा आसल्या कारणान हांगा भावीक पुष्कळ गर्दी जाल्ली उरता देवळांत. आयताराक व्हडली व्हडली रांगी लागिल्ल्यो उरता देवळांत. आनी जे पळय देवीक किमती वस्तू बेस्तू भेटवस्तू देवी दिल्ल्यो उरता तेजी वर्साक एकदां आमी जात्रा जाल्या तशें पावणी करतात. दसऱ्याक उत्सव आसता. नवरात्रांक 5 दीस देवी मकरां बसता आनी तेन्ना 5 दीस पुजा चलता आनी जेवण आसता, प्रसाद आसता, महाप्रसाद आसता देवीचो. दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, आमी आतां सुशोभीकरण करपाचो आमचो विचार चल्ला. एक तळय मागीर सायडीन ती पेवर्स घालपाचे कमिटीच्या मनां आसा.
देवीची पालखी वा देवी भक्तीन जर खंयची गजाल आसत जाल्यार पयलो मान आकार उंदेगी मठ हाका दिता. ताचे विशीं आमी पुराय गजाल जाणून घेवया. हांव शैलेंद्र उदेकर ह्या मठांत हांव आसता. तेन्ना ह्या मठाची आख्यायिका अशी की हांगा सकयल कितें जावचे पयलीं हांगा पयलीं जाता आनी आमचो कोण पुर्वज आशिल्लो तेणें हांगा कितें तरी कार्य केल्लें, त्या कारणान देवीन सांगिल्लें की तूं आपल्या स्वता सदां मुखार जाय. तेन्ना हांगा देवी पालखी बी काडचे पयलीं 12 वांगडी आसताचे ते हांगा येवन पांय पडून शब्द घेवन सकयल वतात आनी मागीर पालखी बी काडटात आनी सगळे बरी सकाळी रोज अभिशेक हांगा जावन मागीर सकयल अभिशेक जाता आनी सगळी काम जाता. तेन्ना हांगा सागणी मागणी करून घेतात आनी तूप साकर हो मेन नैवेद्य हांगा. तेन्ना हे अयोध्या मठाच्यान तेच आमी आकार उदेंगी मठ हो आनी हेजे वयल्यान आमी आमकां सर्ती उदेकर पडटा. आनी अशीच हें आसा जेन्ना जेन्ना देवी भायर सरता किंवा पालखी घेवन येतात तेन्ना आमी तेंचे बरोबर उबी उरतात. द न्यूट्रल व्यू प्रायवेट लिमिटेड सुरू करपा फाटलो हेतू असो आशिल्लो की गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत नोकरे खातीर संदी उपलब्ध करून दिवप. तशेंच जी बायलां गोंयांत नोकरी करतात आनी तांकां दादल्या परस उणो पगार मेळटा ह्या विशयाचेर न्यूट्रल व्यूचें बारीक लक्ष आशिल्लें. ह्या सगळ्याची सुरवात जाली ती द न्यूट्रल व्यू ह्या दिसाळे पासून आनी रोखडेंच हें दिसाळें गोंयांत यशाची तेंगशी गाठपी थारलें. मुखार वतना तांणी फिल्म प्रोडक्शनांतूय पावल घातलें आनी हालींच रिलीज जाल्लें केस्तांव दी कोफुसांव ह्या फिल्माचे ते जोड निर्माते आसात. गोंयांत उच्च शिक्षणा खातीर अडचणी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकच न्यूट्रल व्ह्यून NMIMS ह्या विद्यापिठा कडेन हात मेळयलो आनी रोखडेंच एक गोंयांतूय केंद्र उगडें गेलें. मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांतूय गोंयचे तरणाटे मुखार सरचे म्हूण तांणी मिस्टर अँड मिस गोवा आयोजीत केलें आनी जैतिवंतांक सरळ रुबरू मिस्टर अँड मिस इंडिया इलायट हाच्या अंतीम फेरयेंत प्रवेश मेळोवपाक आदार दिलो. एक छायाचित्रकार असोच आपलें काम करपाक म्हूण हांगा आयिल्लो आनी हें काम करता आसतना देवीन ताका आपलें अस्तित्व दाखोवन दिलें. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या गजालीचो पुरावो लेगीत त्या मनशा कडेन आसा. आनी म्हळ्यार हांव फोटो सप्लाय करतां. फस्ट जेन्ना हांव कॅमेरा घेवन येयलो म्हळ्यार ही जागृता देवी 150 फोटो घातले, 150 टायप फोटो येयले. मागीर तिचे कडेन हांवें विनंती केली एक हांसत फोटो दी म्हणून. मागीर ते 150 फोटो भितर लास्ट फोटो काडले आनी इतले हांसत तिणे फोटो दिले आनी तिजे ते त्या दिसाच्यान 20-22 वर्स जाली. म्हागेलो संवसार म्हागेलो पोट तिजे निमित्त चलता. ती वैभव लक्ष्मी
आणि कॅथलिक लोक येतात, भरपूर भावनेन मानतात आणि ते म्हणतात ते आम्ही कॅथलिक न्ही, आम्ही हिंदू म्हणून ओरिजिनल. म्हणल्यार इतलें आयकतरी एक मनांतल्यान एक मानसीक सूख मेळटा. म्हणल्यार आमचे हिंदू दैवत खंयचे लेवलार आसा ते, आनी तिचे हांवें खूब साक्षात्कार पळयल्ले आसा. आनी केन्ना ती मनान फोटो काडला हसत येता. म्हळ्यार एक जागृत, म्हळ्यार ती मुर्ती न्ही, ते कितें व्यक्ती रावले शी, एक स्त्री रावला अशें हांवें आयुश्यांत 22 वर्सांत तिगेले खूब साक्षात्कार पळयला. आनी खूब ते म्हळ्यार कितलें वर्णन कर तितलें कमी. आनी आज पर्यंत तिगेले फोटो स्मायलींग आसा. लोक म्हणटात कितें कॉम्प्युटरा भितर एडजस्ट केला काय म्हणून. 100% ना, तिगेले आशिर्वाद, तिगेले कृपाशिर्वाद तेजे निमित्त ते फोटो हांसत येयले. आज पर्यंत हांव सप्लाय करीत आसा आनी म्हागेलें जिवन चलत आसा. हें म्हाका सांगूंक गर्व दिसता. ह्या देवळांत एक आमकां वेगळीच गजाल पळोवंक मेळ्ळी. हांगा तुळाभार म्हूण करतात. तातूंत एक तागडी आसता, ज्या तागडेक मनीस बसता आनी तो मनीस जाणें सांगणें करून घेतिल्लें आसता किंवा कितें मागून घेतिल्लें आसता आनी तितल्या वजनाचें, आपल्या वजनाचें तो सामान देवीक म्हणून अर्पण करता.
वदळ हांवें जशें म्हणिल्लें कितलो सोबीत सुंदर वाठार हो काय म्हणून खऱ्यांनीच हांगा पळयतकच देवळाच्या चारूय वटेन पळयतकच देवळाच्या भोंवतणी पळयतकच आमकां हें जाणवता कारण पुराय जो वाठार आसा तो इतलो निवळ आनी नितळ आसा आनी हांगच्या लोकांनी इतलें तें सांबाळून दवरलां की ताचो खरेंच एक अभिमान दिसता आनी सांगचें जाल्यार हांगासरलो जो सैम आसा चारूय वटेन पांचवेचार सैम आनी ताच्या मदीं वशिल्लें हें देवूळ तशेंच हांगा दर एका गजालीक आमकां शिस्तूय पळोवपाक मेळटा